जेजू म्हणटा एकामेकाचो मोग करत जसो हांवें केला तसो. मोगाच्या वरून आमी जेजूक पळयत जाल्यार पवित्र पुस्तकान आमी जायते आमी ताचे आयकतात वाचतात. आमी पळयत जाल्यार जेजून सगल्यांक ताणें आपणायले. आमी पळयत जाल्यार ताणें कोणाकूच पयस करूंक ना. भाग्यवंत बर्नाडाक एकदां विचारलेलें मोगाचें कितलें माप काय म्हणून, आनी ताणें म्हणलें मोगाक माप ना. देर इज नो मेजर फॉर लव. आमी शिममेन नासतना दुसऱ्याचो मोग करूंक गरजेचो. आनी हेंच ताणें जेजू कडल्यान आपणायलें. जेजूनय दुसऱ्यांक फाटीं फुडें पळयनासतना दुसऱ्याचो मोग केलो. ताणें मारिया मग्दलेनाक ताणें आपणायली. ताणें भाग्यवंत मातेवाक जो 2 वर्सुदार आसलो ताकाय ताणें आपल्या शिसांच्या जोम्यान ताणें घेतलो. ताणें जायते जे कोण कडकार आसलेले तांकां समाजांतले भायर काडलेले तांकां ताणें वचून हात लायले. आपणाचो मोग ताणें दाखयलो. तो गरजेवंतांक पावलो. आयज मोगाच्या भावान भयणो, जेजू आमकां सगल्यांक तेंच करूंक आपयता. आमकांय मोगान जिवंक आनी होच मोग आमकां दुसऱ्यांक दिवंक आमकां आपयल्लें आसा. आमी हे वाचपाचेर आज नियाळ करता आसतना देवाच्या उतराचेर आमी आमचे जिवितांत नियाळ करून पळोवया. देवान आमकां मोग करूंक आपयल्लें आसा. आमी हो मोग जेजूचो मोग दुसऱ्यांक दिला काय, वो आमी दिवंक ना जाल्यार आमी कितें करतात काय, हे प्रश्न आमी आमकांच करुया. आमची आयडेंटिटी जावन आसा होच मोग आमी हो दुसऱ्यांक दिवंक पावल्यात काय, पावूंक ना जाल्यार आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया आनी हेंच बोळ मागुया आमकां पयले सतये ताच्या मोगान भरूंक आनी होच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक.